नमस्कार. वेलकम बॅक टू अंतरिक्ष अप अप एंड अवे. अंतरिक्ष आमचो हो प्रोग्राम आसा एस्ट्रॉनॉमी बद्दल, म्हणजे खगोलशास्त्रा बद्दल. एस्ट्रॉनॉमी इज द स्टडी ऑफ द युनिवर्स. सायन्स, एस्ट्रॉनॉमी एक सायन्स आसा. जशे खूब तरेचे सायन्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, आमचे एस्ट्रॉनॉमी बी सायन्स, अँड इट स्टडीज द युनिवर्स अँड बेसिकली एवरीथिंग इन द युनिवर्स. एक स्टडी आसा एस्ट्रॉनॉमी, एक डिस्कवरी आसा, एक अटेम्प्ट आसा आमचो हो अंतरिक्ष, आमचो हो ब्रह्मांड डिस्कवर करपाक. सो प्युअरली सायन्स. पण जेन्ना आमी स्पेसा बद्दल उलयतात, एस्ट्रॉनॉट्स, स्पेस शटल, स्पेस क्राफ्ट, स्पेस ट्रॅवल, हें सगळें एक्चुअली एस्ट्रॉनॉमी न्हय. हें सगळें जे स्पेस सायन्स आसा, दीस इज एन एप्लिकेशन, इट इज अ टेक्नॉलॉजी. एस्ट्रॉनॉमी इज अ सायन्स आनी स्पेस इज अ टेक्नॉलॉजी. जे आमी डिस्कवरीज करतात, एस्ट्रॉनॉमींतल्यान आमी जे आमचे अंतरिक्षाची डिस्कवरी करतात, ब्रह्मांडाचे नवे नवे सोदून काडटात फॅक्ट्स, ते सगळे एप्लिकेशन्स आसा ऑफ दीस डिस्कवरीज, दॅट इज स्पेस सायन्स. सो एस्ट्रॉनॉमी इन स्पेस इज समथींग डिफरंट. सिंपल एक एग्जाम्पल दिता तुमकां. स्पेस रेडिएशन आमच्या स्पेस टेलिस्कोप्सांनी डिस्कवर केलां की सगळे कडेन ब्रह्मांडात रेडिएशन्स येतात, व्हेरी व्हेरी डेंजरस. ताका कॉस्मीक रेडिएशन्स अशें म्हणटात, आनी ते हानिकारक आसात, ते आमकां त्रास दिवपाक शकतात. सो ते एप्लिकेशन कशें करतात? जेन्ना स्पेसान एक्चुअली एस्ट्रोनॉट्स वतात, स्पेसक्राफ्ट्स वतात, तेन्ना ते स्पेसक्राफ्टांचेर प्रोटेक्शन शिल्ड्स असतात. एस्ट्रोनॉट्सांचे जे युनिफॉर्म असतात ताका कॉस्मीक रेडिएशन प्रोटेक्शन शीट्स असतात, तातूंत लेयर्स असतात. सो स्पेस टेक्नॉलॉजी इज एन एप्लिकेशन ऑफ डिस्कवरीज. आता स्पेस टेक्नॉलॉजी ही कशी सुरू जाली हें पळोवया आयच्या एपिसोडात. हिस्ट्री पळोवया मातशी स्पेस टेक्नॉलॉजीची. खूब वर्सां पयलींच्यान आमच्या पुर्वजांनी सुद्दां हें स्वप्न पळयलां अंतरिक्षात वचपाचें. ही पृथ्वी सोडून वयर उबून वचपाचें, सोडून हो सगळो संवसार वयर अंतरिक्षात एस्केप करपाचें एक स्वप्न, एक ड्रीम आमच्या एन्सेस्टरांनी पळयल्या. सगळे कडेन आमच्या पृथ्वीचेर ह्यो स्टोरी मेळटात, सगळे सिविलायझेशनान स्टोरी मेळटात. देव आसात, राक्षस आसात, फ्लायींग हॉर्सीस आसात, ड्रॅगन्स आसात जे उपतात, जे अंतरिक्षात वतात. आमच्या सुद्दां भारतांत रामायणाची तुमकां फेमस स्टोरी खबरूच आसा. जेन्ना वनवास काबार करून राम परत अयोध्याक येतालो सीतेक घेवन लंकेच्यान, श्रीलंकेच्यान, तेन्ना पुष्पक विमान नांवाच्या फ्लायींग क्राफ्टांतल्यान तो आयलो अशें म्हणटात. फुडें आमकां पुरातन भारतांत थोडे अशे पुस्तकांय मेळटात, वाङ्मय मेळटात. भरद्वाज ऋषी म्हणून एकटो आशिल्लो, जाणें वैमानीक शास्त्र नांवाचें एक पुस्तक बरयल्लें. तातूंत सगळे विमानां बद्दल बरयलां की विमानां कितें, ती कशी उडटात, तातूंत कसलो फ्युअल आसपाक जाय. ऑल दीस इज देर. म्हणजे आमच्या पुर्वजांच्या मनान कल्पना आशिल्ली अंतरिक्षात वचपाची, तांचें स्वप्न आशिल्लें. पण आमी अशें म्हणूं शकनात की तें आशिल्लें, एक्चुअली ते वताले. आतां कितें पुष्पक विमान आशिल्लें, ते स्टोरी आशिल्ली, ती फोक टेल्स, ती आमची मायथॉलॉजी. पण अशें न्ही की आमी अजून सोदून काडूना प्रूफ डेफिनेट की तें एक्चुअली आशिल्लें जाल्यार आज तें खंयच ना. आज तरी आमकां ताजे अवशेशूय मेळनात. सो इट वॉज ओन्ली अ ड्रीम. आनी आज एक तरेची सायन्सान एक कॉन्ट्रोवर्सी जाल्या. सगळे कडेन म्हणटात की पुरातन भारतांत अशें आशिल्लें आनी मेक्सिकोचे लोक आनी कितें विमानां करून अंतरिक्षात वताले. सो एवरीवेर देर इज अ कॉन्ट्रोवर्सी की आमच्या पुर्वजां कडेन स्पेसक्राफ्ट आशिल्ले म्हणून. आमचो प्रोग्राम सायन्साचो, तुमकां खबर आसा. कॉन्ट्रोवर्सी आमकां ह्यो सगळ्यो नाका. आमी डायरेक्टली फॅक्ट्स घेवया. सायन्स कितें म्हणटा तें पळोवया. स्पेस सायन्स आनी स्पेस टेक्नॉलॉजी हाचे बद्दल थोडेशें आमी आज रिविजन करया. दोन मनीस ह्या संवसारांत हालींच ह्या 100-150 वर्सांत दोन मनीस आसात जांकां पायोनियर्स ऑफ स्पेस फ्लायट अशें म्हणटात. ज्यांनी स्पेस फ्लायट थियरी आमकां दिली, ही टेक्नॉलॉजी जी अंतरिक्षात वचपाची आमकां साध्य करून दिली, हे दोन मनीस आसात. फर्स्ट एंड व्हेरी इम्पॉर्टंट, कॉन्स्टँटीन सिओलविस्की. कॉन्स्टँटीन सिओलविस्की हो एक रशियन आशिल्लो, एक सायंटिस्ट आशिल्लो. ताणें भरपूर थियरीज दिल्यो ऑफ स्पेस ट्रॅवल, रॉकेट प्रोपल्शन, फ्युअल, सॅटेलायट टेक्नॉलॉजी. सॅटेलायट म्हणजे कितें? मशीन्स जे अंतरिक्षात वतात आनी पृथ्वी भोंवती फिरतात आनी विंगड तरेची कामां करतात, जे आमचें लायफ इजी करतात. सो हे ऑर्बिट्सान असतात. हे ऑर्बिट्स म्हणजे कितें? ते पृथ्वीचेर कशें पडचे ना किंवा अंतरिक्षात उबून कशें वचचे ना, हे सगळे तांचे ऑर्बिटल थियरीज ही सगळी कॉन्स्टँटीन सिओलविस्की हाणें फर्स्ट टायम दिली. तो एक रशियन आशिल्लो. आनी आमी म्हणूं शकतात की बिकॉज ऑफ हिम
रशियन्स हे पायनियर्स आशिल्ले ऑफ स्पेस रेस. स्पेसात जी रेस जाली मागीर सगळे कंट्रीज स्पेसान वचपाचें स्वप्न पळयताले. हे रेसीन सुरवात, हे रेसीची सुरवात रशियनांनी केली. इट वॉज रशियन्स हू आर पायनियर्स. कॉन्स्टंटीन हाणें एटलिस्ट 400 पुस्तकां बरयल्यांत. देर आर 400 वर्क्स वीच आर एट्रिब्युटेड टू हिम. आनी तातूंत स्टियरिंग, थ्रस्टर्स, बुस्टर्स, स्पेस स्टेशन्स, सॅटेलायट्स हे सगळें ताणें बरयलां. लॉट ऑफ थिंग्स ही हॅज रिटन. इतलें सुद्दां बरयलां बायोलॉजिकल सिस्टम्स कशे आसपाक जाय स्पेसान तें सुद्दां बरयलां. म्हणजे कितें, आमी जेन्ना अंतरिक्षांत वतले तेन्ना आमी ऑक्सिजन कशें ब्रीथ करतले, आमी खातले कितें, हे सुद्दां जे बायोलॉजिकल नीड्स आमच्या शरिराचे आसा ते सगळे ताणें थियरीन बरयलां. हाऊ वी कॅन मेक इट पॉसिबल. सो ही इज द फादर ऑफ स्पेस थियरी अशें आमी म्हणू शकतात. In the words of Russian scientist Konstantin Tsiolkovsky back in 1911, the Earth is the cradle of humanity, but one cannot remain in that cradle forever. He was a visionary who, decades ahead of his time, believed the future of human life would be in outer space. When mankind finally broke free from the Earth's shackles, it was the Russian cosmonaut Yuri Gagarin who took the credit. But it was Tsiolkovsky's ideas that got him there. Self-taught in mathematics, astronomy and physics, he described how rockets could work in space and gained the reputation as the father of space travel. Tsiolkovsky dedicated his life to his cosmic philosophy, having dreamt of space travel since he was a boy. He lived to see his visionary concepts beginning to turn into reality as his protégés built on the foundation he had laid. Just before he died, Tsiolkovsky said his entire life had only consisted of musings, calculations and theories. But his influence on the first generation of Russian space engineers is unquestionable. It was Tsiolkovsky who paved the way for Russia to become the pioneer of space travel. सिओलविस्की हाणें थियरी दिली स्पेसाची, पण एक्चुअली ती प्रत्यक्ष करून दाखयलो तो मनीस, फादर ऑफ मॉडर्न रॉकेटरी जाका म्हणटात, रॉबर्ट हचिंग्स गोडार्ड. 1882 सालात ऑक्टोबर 5 तारखेक अमेरिकेत ताचो जन्म जालो. फादर ऑफ स्पेस फ्लायट अशें ताका म्हणटात. तो एक अमेरिकन इंजिनियर आशिल्लो, प्रोफेसर, फिजिसिस्ट आनी इन्व्हेंटर आशिल्लो. ह्या संवसाराचें सगळ्यान पयलें लिक्वीड फ्युअल्ड रॉकेट, म्हणजे आमी जेन्ना रॉकेटां वता ती पळयतात तांचे थ्रस्टर्स आसात, बुस्टर आसात, ते जळून सकल पडत आसात आनी रॉकेट वयर वचत रावता. तातूंत लिक्वीड फ्युअल आसतात. सो ते लिक्वीड फ्युअल रॉकेट हे कशें निर्माण करपाचें, ते कशें बिल्ड करपाचें आनी लॉन्च करपाचें, ही सगळी थियरी प्रॅक्टिकली गोडार्ड हाणें केली. 1926 हे वर्सा 16 मार्च हे दिसा सक्सेसफुली ताणें फर्स्ट रॉकेट पृथ्वीचेर लॉन्च करून अंतरिक्षांत धाडलें. आनी 1926 to 1941 ह्या पिरियडान भितर गोडार्डान अमेरिकेन 34 रॉकेट्स सक्सेसफुली लॉन्च केले, तरेतरेची रॉकेटां, आनी स्पेस फ्लायट आनी स्पेसाचे जी आमची फॅन्टसी आशिल्ली ती गोडार्डा खातीर एक्चुअली प्रॅक्टिकली रियलिटी जाली. Robert Goddard, the American rocket pioneer, Yankee inventor, dreamer. They called him the Moon Man and laughed. But on his own, he went ahead designing, inventing, and testing. His first proving grounds were on his Aunt Effie's farm in Auburn, Massachusetts. With a grant from Daniel Guggenheim, he moved to New Mexico with his wife Esther, who was also his camera woman. Goddard had invented and launched the world's first liquid propellant rocket in 1926. And in the end, he accumulated more than 200 patents for everything from multi-staged rockets to fuel pumps and clustered engines. By the year 1930, his rockets achieved a speed of 500 miles per hour and an altitude of 2,000 feet. This was the year in which the 3 Apollo astronauts were born. Goddard had a vision of the age of space, but the world was too slow to make it happen before his death.
Thank you, Robert Goddard, for your inventiveness and perseverance. स्पेस टेक्नॉलॉजी वॉज अ लिटल अनफॉर्च्युनेट. एक हिस्ट्री ताजी अनफॉर्च्युनेट आसा. ताजें डेव्हलपमेंट अशा खातीर जावना की मनशांक सायन्स डेव्हलप करपा जाय आशिल्लें, टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करपा जाय आशिल्लें, ताजो ताणें भरपूर रिसर्च केलो, अशें कांय जावना. स्पेस टेक्नॉलॉजी वॉज डेव्हलप फॉर एक्चुअली अन अनफॉर्च्युनेट रिजन. तुम्ही सगळ्यांनी स्पेस रेस म्हणून आयकलां आसतली, कोल्ड वॉर म्हणून आयकलां आसतलें. त्या बॅकग्रावंडाचेर स्पेस रेस चालू जालो. तेन्नाचे बिटवीन वर्ल्ड वॉर 1 आनी वर्ल्ड वॉर 2 दोन इम्पॉर्टंट कंट्री, सुपर पॉवर्स, युनायटेड स्टेट्स म्हणजे अमेरिका आनी सोवियत युनियन म्हणजे रशिया, हांच्या भितर कॉम्पिटिशन लागलें. तांचे भितर एक तरेचें टेन्शन निर्माण जालें प्रूव करपाक की कोण व्हडलो, कोणाची टेक्नॉलॉजी व्हडली, खंयची कंट्री सुपिरियर म्हणून तांचे भयंकर आनी अनहेल्थी कॉम्पिटिशन सुरू जालें अमेरिका आनी रशिया हांच्या भितर. आनी सगळे तरेचे इन्व्हेन्शन्स एका फाटी एक कॉम्पिटिशन रुपान ते करीत गेले. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट इन्व्हेन्शन आशिल्लें ऑफ पर्टिक्युलर इम्पॉर्टन्स आउटर स्पेस, अंतरिक्ष. बिकॉज एक अशी समज आशिल्ली की जी कंट्री फर्स्ट टायम अंतरिक्षात वतली, हो स्पेस कॅप्चर करतली, ती सगळे युनिवर्स कॅप्चर करूंक शकतली. त्या कंट्रीक सिग्निफिकंट एडवांटेज आसतलो अंतरिक्ष कंट्रोल करपाचो. आनी जी कंट्री स्पेस कंट्रोल करतली तांचे कडेन पावर आसतलो बॉम्ब ड्रॉप करपाक. खंयय पृथ्वीचेर केन्नाय खंयच्याय क्षणाक खंयच्याय कंट्रीचेर तांणी बॉम्ब ड्रॉप करूं शकतले. म्हणून दॅट इज वाय कंट्रोलिंग स्पेस वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पेस रेसाची सुरवात 1957 ऑक्टोबर ह्या दिसा जाली. ह्या म्हयन्यांत रशियेन फर्स्ट सॅटेलायट स्पटनिक हे अंतरिक्षात लॉन्च केले. सक्सेसफुल लॉन्च जालो स्पटनिक 1 हाजो. स्पटनिक एक ल्हानसो बॉल आशिल्लो, एक बिचार आमी खेळटात तेदो ल्हानसो बॉल, मेटॅलीक एक बॉल आशिल्लो तो. इट वॉज अ स्मॉल सॅटेलायट आनी रशियेक कंटिन्युअसली सिग्नल्स धाडून दिताले. थोड्या तेंपान दुसरो प्रताप तांणी सिद्ध करून दाखयलो. आनी एक स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटान गेले आनी पृथ्वी वयल्यान सगळ्यान पयलो जीव ते आमी ऑलरेडी पळयला, कुत्रो लायका, हे स्पेसांत गेले. फर्स्ट लिव्हिंग क्रिचर टू गो टू स्पेस. पूण अमेरिका फाटी नाशिल्ली. अमेरिकेचे प्रयोग चालू आशिल्ले. तेन्नाचे अमेरिकेचे प्रेसिडेंट आयझनहॉवर हाणें एक संस्था फावंड केली. आज सगळे ते आमी संस्था वळखतात. अंतरिक्ष म्हणजे ते आमी संस्थेच्या नांवान वळखतात. ती म्हणजे नॅशनल एरोनॉटिक्स अँड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा. 1958 जानेवारी हे दिसा फावंड जाल्ले नासान फर्स्ट सॅटेलायट अमेरिकेचे एक्सप्लोरर 1 हे सक्सेसफुली स्पेसान धाडले आनी अमेरिकाय बी स्पेस रेसान भितर एंटर जाली. पण सोवियत रशिया फाटी नाशिल्ली. तांणी रोखडे आनीक व्हडले अचिवमेंट केले. एप्रील 1961 हे म्हयन्यांत युरी गागारीन पयलो मनीस अंतरिक्षात गेलो. फर्स्ट ह्युमन बिईंग सक्सेसफुली वॉस्टॉक 1 कॅप्सुलान 108 मिनटां अर्थाची ऑर्बिट करून सक्सेसफुली तो परत आयलो. आनी अशी स्पेस रेस चालू उरली. एका फाटल्यान एक कॉम्पिटिशन दोनूय कंट्रींचें जालें. आनी इन द एंड 1969 जुलय नील आर्मस्ट्रॉंग, एडविन ऑल्ड्रीन आनी चंद्रार देवून फर्स्ट टायम पृथ्वीच्या भायर अमेरिका वन द स्पेस वॉर बाय पुटींग द मॅन ऑन द मून. हे कॉम्पिटिशन जर नाशिल्लें, हे धाडस करपाचें जर एक शक्ती ह्या दोन कंट्रीजांत नाशिल्ली, हे रेस घेवपाची जर शक्ती नाशिल्ली जाल्यार आज आमचे कडेन जें इतलें आसा, आज जे आमी स्पेसान वचून रावपाक प्रयत्न करतात, हें सगळें बी येवचें नाशिल्लें. The space race began on October 4th, 1957, with the launching by the Soviets of the Sputnik satellite. The first artificial Earth satellite in the world has now been created. This first satellite was today successfully launched in the USSR. America was shocked. How could communist technology surpass our own? More important, what did it mean for military supremacy in outer space? 1 month after Sputnik, the Soviets sent the first living being, a dog named Laika, up into space. America tried to launch a satellite before very long, but the launch was not a spectacular success. Red and white checkered density tower has now been pulled aside and brought back a distance of perhaps 200 yards to completely expose